आशीर्वाद घेतोय सर. ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. ये कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. आज यूएई रसेल खेमादकुनु कनिका भट अंगलटस हियत नरसिंह कवसंत. हरे कृष्णा. कनिका अन्य सांगमा. हरे कृष्णा सक्रांते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं. व्यासानसंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्घं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सुरुचिशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चन सङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिस्वरमौलिस्त स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मताक्षविनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरितकमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्. नरसिंहो मेश्वरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम्. नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतं मे पातु नरहरिः मुनिवर्यस्तु ते प्रियः. नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रियः. सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम. वक्त्रं पत्व इन्दोदनं सदा प्रह्लादवन्दितः. नरसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभृ अनन्तकृत् दिव्यास्त्र शोभित भुजः. नरसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देव वरदो. नरसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योग्य साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः. मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्ष कुक्षिविदारणः. नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः. ब्रह्माण्ड कोटय कट्यं यस्य सौभातु मे कटिं. गुह्यां मे पातु गुह्यानां मंत्राणां गुह्य रूपद्रेक्. उरो मनोभव पातु जानुनी नर रूपद्रेक्. जंघे पातु धर भर हर्ताय सौनर केशरी. सूरराज्य प्रद पातु पादौ मे नरहरि
ईश्वरः सहस्रशीर्ष पुरुषः पातु मे सर्वशास्त्रम् मनोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालास्तु नैऋतः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंह पातु वैयाव्यं सौम्य भूषण विग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायकः संसार भयत पातु मृत्योर्नरकेशरी इदं नरसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिवान् य पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां निवारणं विश्वरोगसम्भूत विषपाहारणं परं ब्रह्म राक्षसयक्षाणां दुरोत्सारणकारणं रुचैवतलपत्रेव कवचं लिखितं शुभं करमूलयितं येन सिद्धयेयु कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु संसन् एव जयं लभेत् एकसन्ध्यन्त्र सन्ध्यं वा य पठेन्यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पठेत् शुद्धान् मनन्द्रणम् कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्रणां तिलकं भिप्रियध्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वर्याभिमन्त्र च प्रसयेद्यो नरो मन्त्रं पश्येद्यो नरो मन्त्रं नरसिंहः ध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवः गर्जन्तं गार्जन्तं निजभुजपटलं स्फुटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं विभूषितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं कर्णिकरश्रुतिर्दिवसं नमामि गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फुटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं विभूषितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं कर्णिकरश्रुतिर्दिवसं नमामि गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फुटयन्तं हठन्तं रूपयन्तं तापयन्तं विभूषितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं कर्णिकरश्रुतिर्दिवसं नमामि इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवच संपूर्णम्। नरसिंह देव भगवान की जय। जय हरे कृष्ण। हरि बोल कनिका वेरी गुड मस्त ग्रेट मतो हमको पूरा ये तुगेल प्रायर ये मंत्र संग हमको जीव गुण आशिल तुमको पूरा पळेता ना हमको लज्जी करता आणि या कशी शिकले बा तुवे संस्कृत वर्ड्स इतले पूरा डिफिकल्ट वर्ड्स मग तू सखी चरण माताजी शिकेले। हरि बोल हरे कृष्णा मस्त चंदकोन संगलामा ऐसी चंदकोन सांग आणि मुखार आमगे प्रोग्राम अंत पुरा इते मका तुक पळेतनक ते
ते कौमारेत आचरते प्राज्ञो म्हणले ते श्लोक हुಡುಗ ಸತ್ತ तुका पडेल तसं ना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या सत्संग काही सकडांगे वापस धन्यवाद प्रणाम करता. आजी आमगेलोटो न्यू इयर स्पिरिच्युअल रिझोल्यूशन्स हाजी ಬಗ್ಗೆ आमका एक लेक्चर दिवच्याक येतसाची हर ग्रेस मथुरा माताजी आणि अंगेल कार्मिक नाव माया कामत म्हणून आणि अंगा गुरगाव अंतसाची आणि परमपूज्य आता मंगळूर आसा होय आता मंगळूर आसाची माताजी मंगळूर अंतू तुम्ही दामोदर आरती करू मस्त एक ट्रेक कोर केला कडे दामोदर आरती केले म्हणून कळले आमका मोह माताजी म्हणले तशी आम्ही परमपूज्य गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज हांगे शिष्य आसाची आता मंगळूर आसाची हांगेल घर गुरुग्राम अंतू आणि भगवत पुराण कोंकणी पुरा सेशन भगवद्गीता सेशन एकादशी सेशन पुरा सेशन अंतानी आमकां लेक्चर दिले सर सकडांक गोत्ता आसा वापस एक इंट्रोडक्शन दिवक मुन्ना प्रयोजनके आनी मस्त फेमस आणि महीन दावनो एक इस्कॉनाचे बुक डिस्ट्रीब्यूटर आसाची आणि ड्रामा सपोर्टर अंतू हेल्प करताची वैब्रंट आमकां पळयतना कळटा कितलो वैब्रंट म्हणून आमकां एक स्पीकर म्हणून आमगेले कडचे आमगेल आम्म गी आमगेल माव गी आमगेल पाची गी तशी उलयल्या बरें जाता. हरे कृष्णा. ओवर टू माताजी. हरे कृष्ण प्रभू. हांगाशी उपस्थित आशिल्ली पुरा वैष्णविका हांव मिगेल कोटी कोटी वंदन करता. लॉग इन जावच्याक वेळ जाल्यारी इंट्रस्टान अपास लॉग इन जाला ताका तर लॉग इन जाला तुमी पुरा जन ताका तुमकां मस्त मस्त मिगेले धन्यवाद. सो न्यू इयर रेजोल्यूशन म्हाका शॉर्ट टायमारी म्हाका 3 घंटे कळलेले हांव थोडेची प्रिपेर जाले हांव सांगता देवान आनी मिगेल गुरु कृपेन म्हाका कितले सांगच्याक शक्ती दितकी हांव तितले सांगता आसा. सो हांव मिगेल गुरु प्रार्थना करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णमिष्टाभूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने. नमः आचार्यपादाय निताय कृपाब्दाय गौरदामदाय. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशात्रिष्ठानि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. म्हाका हे आयचे दिवसाक थोडे न्यू इयर रेजोल्यूशन उलोवच्याक हे भागवत पुराण कोंकणी ऑर्गनायझर्स तांणी दिले एक चान्स मिगेले प्युरिफिकेशनाक एक अवकाश दिले म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक मिगेले अनंत धन्यवाद सांगता. आता न्यू इयरांतू एक आमी कशी प्रार्थना करता म्हणले एक प्रार्थनेन हांव शूर करता. हे भक्तिविनोद ठाकूराले एक प्रार्थना. प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना. प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना. नाही मागी देह सुख विद्या धन जना. नाही मागी देह सुख विद्या धन जना. प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना. नाही मागी स्वर्ग आरा मोक्ष नहीं मागी.
नहीं मागी स्वर्ग आरा मोक्ष नहीं मागी ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागे ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागे प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई निजे कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई जन्म जन्म जेनो तव नाम गुण गाई जन्म जन्म जेनो तव नाम गुण गाई प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना एई मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे एई मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे अहित के भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे अहित की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना विषय जे प्रीति एभे आचाये आमारा विषय जे प्रीति एभे आचाये आमारा से माता प्रीति हक चरणे तुम्हारा से माता प्रीति हक चरणे तुम्हारा प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना विपद संपदे तहा ताकुग समभावे विपदे संपदे तहा ताकुग समभावे दिने दिने वृत्ति हक न मेरा प्रभावे दिने दिने वृत्ति हक न मेरा प्रभावे प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना पशु पक्षी होए ताके स्वर्गवानी रोए पशु पक्षी होए ताके स्वर्गवानी रोए तव भक्ति राहु भक्ति विनोदर धाये तव भक्ति राहु भक्ति विनोदर धाये प्रभु तव पादायुगे मोरा निवेदना तव पादायुगे मोरा निवेदना ये न्यू इयर आम्ही देवाला कसं मागता म्हळेले भक्ती विनोद ठाकूर सांगता कसं म्हळे देवा हांव मिगेल हे प्रार्थन तुगेले चरणारी सांगता आसा म्हाका कसलेची दैहिक संपत दैहिक आनंद नाका म्हाका कसले एक शिकुका म्हणना ना एक संपत नाका ना म्हाका मिगेले फॉलोवर्स म्हाका कसले नाका देवा म्हणून इंगिता आसा देवा लागी हांव म्हाका मुक्ती नाका म्हाका स्वर्गा वचका म्हणून ना म्हाका असल कसलेची आश ना स्वर्गा वचची मुक्ती आशा म्हाका कसले नाका देवा म्हणून मागता आसा हांव खंयचे जन्म घेवो खंयचे तूं जन्म म्हाका मेळ्ळारी हांव खंयचे म्हाका एक कर्मा प्रकार हांव मिगेल खंयचे एक जन्म मेळ्ळारी ते जन्मात हांव केन्नाय तुगेले पवित्र नामाचे हांव केन्नाय जप करता आसता बर्थ आफ्टर बर्थ जन्म नंतर जन्म हांव तुगेले
नाम केन्नाय विसरनाशी ताजे स्मरण करचे म्हाका मन दी देवा म्हणून हांव तुगेलो मागता. हांव हे एकच आश दवरून आसा कसं म्हळ्यार तुगेले चरणारी एक आश दवरून आसा कसं म्हळ्यार कसले हे आमगेले नामसंकीर्तन हे भक्तीन तूं खंयची एक भाद ये नाशी केन्नाय तुगेले भक्ती तकडे आमगेलो मन वचता शिकर देवा म्हणून प्रार्थना करता आसा हांव. म्हाका मिगेल इंद्रिय तृप्ती म्हाका करची मन दिवं का म्हाका इंद्रिय तृप्ती नाका देवा. केन्नाय तुगेले चरणारी मिगेल मन आस्त शिकोवन तुगेलेची तुगेल वैरी प्रीती दवरून तुगेले नामस्मरण करता मन दी देवा म्हणून प्रार्थना करता आसा. कष्टा जेवो सुखा जेवो म्हळ्यार डेंजर जेवो सक्सेस जेवो केन्नाय जेवो हांव केन्नाय मिगेल मन हांव विचलित जायना अशी समान स्थिती दवरत तशी म्हाका बुद्धी दी देवा म्हणून मिंगिता आसा. आनी हांव केन्नाय दिन प्रतिदिन तुगेल वैरी प्रीती मिगेल चडता वच्चो तुगेल नामा वैरी मिगेल विश्वासू मिगेल प्रीती मिगेल श्रद्धा चडता वचू देवा म्हणून हांव तुगेलो मागता आसा. हांव एक पक्षी जेवो ना एक प्राणी जेवो ना हांव स्वर्गा आसो ना हांव नरका आसो हांव मिगेल एकच मिगेल हांव विनयपूर्वक तुगेला प्रार्थना करता आसा. केन्नाय मिगेले भक्ती तुगेले चरण कमलारी मिगेल भक्ती आश तशी कर देवा म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर प्रार्थना करता. हेची आमी 9 वर्सांतू असल प्रार्थना देवाला करता म्हणून हांव हे सिलेक्ट केलेले. सो आमगेल प्रार्थना अशी आसता 9 वर्साची म्हणून. आता 9 वर्साचे रेझोल्युशन कसले म्हणून थोड्याची आमी चर्चा करूया. आता 9 वर्स न्यू इयर हॅपी न्यू इयर म्हणून सांगता. आता तुमगे आता हांगा आशिल्ले तुम्ही वैष्णवीन कसले रेझोल्युशन लेखला की जेव कोणी जो हांव हें करता तें करता म्हूण लेखला की लेखून आशा करूं न्हय. हांवय लेखिल्लें. हांव कसं म्हळ्यार मार्चांतू गौर पूर्णिमा येता वयव्या तेन्ना हांव गौर पूर्णिमा लेखिल्लें संकल्प केलेले. हांवें मिगेल आनीक गौर पूर्णिमा येव भितरी मिगेल पुरा भागवत हांव वाजूका म्हणून हांवें एक मिगेल रेझोल्युशन हांवें लेखिल्लें. जाल्यार जाय न्ही हांगा मंगळुरा येवचे ना हुशारनाथ जेवचे अशें तशें म्हणून कितलीं दिवस अशी वेस्ट जावन गेले. वाजू जाय न्ही म्हाका. आनी थोडे दिवस आसा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च आतां आणखी हांव संचिकांत तूं कंप्लीट करता रे आसा. तशी रेझोल्युशन आमी एक करताची. कसले रेझोल्युशन म्हळ्यार आज न्यू इयरांत हांव जिम्मा वचका ना हांव डेली वॉकिंग वचका ना हांव पुस्तक वाचुका ना हांवें कसं अशें सगळें आमी लेखताची. न्यू इयर तूं करया म्हण. जाल्यार 1-2 दीस करताचे मागीर 10 दीस करताचे मागीर आपापीची ताजी इंट्रस्ट उणी जाता. आतां केलो जन सांगताचे ह्या क्रिश्चन इयरा न्यू इयर आमगेल आत्ता न्हय आमकां युगादी देखून म्हूण सांगताचे. केलो जन नॉर्थांतू होली नंतर न्यू इयर करताचे. केलो जन मारवाडी लोक दीपावळी देखून न्यू इयर म्हूण म्हणटाचे. पळयाची न्यू इयर चांग काम करूं का न्यू इयर देखून सुरू करम का म्हूण ना. जो कल करना सो आज कर लो अब कर लो म्हणून सांगताची. तू खंयची तुका लायक काम कर का तू पुस्तक वाजू का म्हण असल्यार आज देखून सुरू कर येता. आत्ताची जप कर का म्हणजे हांव फाल देखून करता न्ही आत्ता कर का. खंयचे एक लायक काम करचें आतां देखूनच कर का. ताका एक न्यू इयर जाव का फाल्ली जाव का त्या जाव का म्हणाले खंडीत ना. ते पोस्टपोन करच्या ना. खंयचे चांग काम करता जाल्यार आज देखूनच सुरू कर का. तें चल आमकां आसता ते कंटिन्यू जावन करचें आसता. केलो जन सांगताची ना
आम्ही हिंदू जन आमकां या न्यू इयर लागना हिंदू हिंदू म्हळ्यार हिंदू पुरा आम्ही पालन करताच वा आम्ही मिगेल आनामानी आसतना तांणी जानेवारी फेब्रुवारी म्हणचे नाशिल्ले चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद हेचे महिने म्हणचे आजी ती आजी पाड्या बिदिगे तेदिगे चौथी पंच हेची म्हणचे तांणी डेट म्हणचे नाशिल्ले मिगेल आनामान पुरा हेची म्हणचे आज आम्ही ते लेखारी पालन करताच वा ना आज आमकां चैत्र वैशाख येना यावे येना पाड्या बिदिगे तेदिगे त्यावे येना तस जाल्यार आमी हेची जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल हेंची फॉलो करता कॅलेंडर प्रकाराची आमी आमगेल साधारण आमी लेखात धरता आसाची तश निमित्त या आमगेल न्यू इयर न्ही म्हणून सांगतात इस्कॉन सेलिब्रेट करताची म्हणून इस्कॉनात न्यू इयर कशी तुम्ही सेलिब्रेट करताची सांगता म्हळ्यार एक जनाक न्यू इयर म्हणून एक ऑस्पिशियस एक व्हडली म्हणून दिसता त्या दिवसा पुणी तांणी एक देवस्थाना येवन देवाल दर्शन की देवाल कीर्तन की देवाल भागवत कथा की ना देवाल प्रसाद की खावन तांगेल भक्ती जीवन प्रारंभ जेवो म्हणून इस्कॉनय त्याचे वटू हा जेवो ते दिसूची एक आम्ही एक स्पेशल अलंकार स्पेशल एक हे करूया म्हणून करता आसाची कळवा तशी आम्ही न्यू इयर आता बर्थडे सेलिब्रेशन करताची बर्थडे एक पण आलोचन केल्यार बर्थडे म्हळ्यार आमी एक इयर आमी आमगे डेथाक लग्गी जाले म्हणून सांगतात ना पॉझिटिव्हली थिंक करच जाल्यार आमी कृष्णाला वचच्याक लागगी एक इयर लागगी जालीची म्हणून आमी लेखीत जाल्यार बर्थडे सेलिब्रेशन करताचे कसलाक बर्थडे सेलिब्रेशन पुरा सेलिब्रेशन करता एक कसे की गंमत करू का एक एकलो प्रवचनकार सांगता आशिल्लो कसं म्हळ्यार इंडिया पाकिस्तान मॅच जाता इंडिया पाकिस्तान मॅच विन जाल्यार समीर तो पिवन पार्टी करता सोलोल म्हणले क्या सोलोलारी बेजाराची तो पिवन पार्टी करता अशी जनाक एक कसली एक रिजन जेवका कसली एक नेमान जेवका कसले एक सेलिब्रेट करता अशी पिवच्याक खावच्याक कस की गंमत करूका म्हणाले एक सेलिब्रेशन म्हणाले करता निजान तो भक्ताक एवरी डे इज अ न्यू इयर प्रभुपाद म्हणता आमका प्रति दिवस न्यू इयर प्रति दिवस उत्साह आजी हांव 16 माल केल्यारी ओ फाल्यां हांव आनी एक 4 माल चड करूया ना आजी 1 घंटो भागवत वाजल्यारी फाल्यां आनी 2 घंटे भागवत वाजया म्हणाले ये उत्साह सो भक्ताक कितनाय न्यू इयर स्पेशल डे एवरी डे इज अ स्पेशल डे हांव मिगेल घरकड सांगचे आसा आमके एवरी डे इज सेलिब्रेशन आज देवाक सकाळी कसल नवेची ब्रेकफास्ट दवरया आजी देवाक कसल आजी स्वीट करूया आजी हांव बिसीबेळे भात आनी पायनॅपल घालून शीर दवरली मोसरान दवरले देवाक आनी हांगाची एक प्रभूक जेवण आपयले म्हाका आज एक भारी संतोष आज हांव केलेले सांगिल्ले तशी एवरी डे इज एक सेलिब्रेशन सो न्यू इयरांतू सेलिब्रेशन करता म्हणून ना रेजोल्युशन आमी चेंजेस आमी न्यू इयरांतू करता म्हणून एक आमकां एक मानव जन्म मेळ्ळा ते एक सार्थक करता एक अमूल्य जालेले मानव जन्म मेळ्ळा म्हळ्यार कोणाक ताजे विचार आसा तो केन्नाय न्यू रेजोल्युशन म्हळ्यार नवे नवेचे कच्चे मानव जन्म सार्थक करूक नवे नवे डिसिशन घेवपाची घेताची एक काणी सांगता आसा एक पंता एकलो येता म्हळ्यार तागेल घर रान दांटून वचकाक रान दांटून वचका म्हळ्यार एक अरण्य दांटून वचका तेन्ना सांजवेळ जावन गेले ताणें तागेले घरकड वचच्याक ते रान दांटूचे प्रयाण करतना राना सुरेखाची एक संताल एक कुटीर म्हणजे एक गुडसल असते तेन्ना संत सांगते आता तू काळोख जालो आता तू रान्ना तू कशी वता आता काळोख जालो तुगेल क्रूर प्राणी पुरो अटॅक करून आनी तुका तांगेल आहार जाता तू आता वच्ची नाका काळोख जालो न्हू तू अंगाची न्हीद द्या फाल्यां सकाळ जातकीर तू वस ना जायना
म्हाका वचपाचीची, म्हाका ते घरकडे पावपाचीची म्हणून सांगतले. तेन्ना संत म्हणतले, ओय बा कसले खूप आयनावे म्हणून निमणीत संताला कसले खूप आयनावे, आता हांव कशी वचचें, म्हाका वचपाचीच म्हणून. तेन्ना संत सांगता, पळया हांव एक ड्युटी दिता. ड्युटी म्हळ्यार सकाळी कसो एक टॉर्च देवाल उंचावे वेळार ड्युटी दवरता न्हय, तसली एक ड्युटी दिता आनी एक बाटलेन तूं तेल दिता. तूं कसं करता, हे तेल घालताची म्हळ्यार वाडवत न्हय उज्जो, सो तेल घालताची तूं पावका. हे तेल नवे तुका ते रानाचे त्या सायडाक पावता तितले आसत, कळ्ळें? तेल चड ना, तूं तुगेल ते रान दांटून वच तितले मात ते तेल पावता म्हणटा. तूं वेस्ट करनाशी, हे तेल वेस्ट करनाशी तूं वचका म्हणटा. जायत म्हणतो वता. वतना ते ड्युटी उजवाडाक एक भांगराचे कॉइन दिसता ताका. हांगा एक भांगरा कॉइन मेळ्ळें आनी खंयच्यो भांगरा कॉइन एक कॉइन कशें मेळचें आसा की म्हणून अशी पळयतना लागगी एक मात्ते बुरकुळो भांगरा कॉइनाचो दिसता के. मात्ते बुरकुळ दिसता के, पळया कितले कॉइन आसा पळया म्हणून लॅक करके 1 2 3 4 तशी 1 2 3 4 5 6 लॅक करके. तेन्ना 99 येता के. अरे ह्या कशें जालें बा, कोणें 99 कॉइन दवरता, 100च का 100, एक कॉइन खंय गेले म्हणून लॅक वापस लॅक करूया म्हणून वापस लॅक करता. वापस लॅक करतना वापस 98 येता के. अरे हे कशें जालें म्हणून अशी सुमार टाइम वेस्ट जाता गेले भांगरा कॉइनाची लॅक करचे. नाका आतां फाल्यां येवन पळया, आतां ह्या हांगाची पूर्ण दवरया म्हणून पूर्ण दवरता. तेन्ना हे कॉइन लॅक करतना आनी सुमार तेल आनी घालून उजवाड करूंक तेल वेस्ट केला. तशी वगोगी धांवन ते रान क्रॉस करतना तेल खाली जाले. ड्युटी वाडोवन गेली. तो मागीर कसन जाता तुमी लेकाची ता क्रूर प्राणी खाताची. हे कसले काणी हांव सांगिल्ले म्हळ्यार तेल म्हणलेले आमगेले काल, आमगे आयुष्य. आमी आयुष्य कसं करता आसची, दुड्ड लेखचे म्हळ्यार दुड्ड संपादन करची. आमी जन्म आयिल्ले दुड्ड संपादन करून हांव हे गम्मत करता, एन्जॉय करता, आमगेल बाय चेडूं हांव पळयता, हे घर बांदता, कार घेता, हे करता त्या करता म्हणून दुड्ड संपादन करूंकची आमगेले जीवन व्यर्थ. पुरसत ना, म्हाका जप करूं पुरसत ना. भागवत भगवद्गीता तसं दिव्य ज्ञान दिला, त्या वाजेचो म्हाका टाइम ना, म्हाका जायना अशें म्हणटाना आयुष्य वेस्ट जावन वता. तशीची आमी रानांतू रान क्रॉस करतना तागेले तेल खाली जावन ड्युटी वाडवान गेली. तशीची आमी केन्ना आमकां आलोचन येता आमी आमगेले लायफ आमगेले आयुष्य वेस्ट जालें, हांव कसले हरिनाम जप करनी, हांव कसलेची भागवत भगवद्गीता वाचनी, कसले करनी, तुका आयुष्याची ना, आयुष्याची खाल जाली. काल रब्बना हांतू 11 अध्यायांतू कृष्ण 11.32 तांदू सांगता, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकां संहर्तमिह प्रवृतः. हांव कालू, कृष्ण सांगता हांव कालू, हांव सक्कड लोकांतू हांव क्षय हाडता म्हणून सांगता. म्हणटना कालू राबना, राबतुवे कालू. म्हाका मी आयुष्य जाता वता एक आजची नाका 23 तू आमी रेजोल्युशन कसले घेवची नाका. आनी नेक्स्ट इयर पळया 24 अनेक क्षणांत कसं जाता म्हळ्यार आमकां कोतना, अनेक क्षणांत कसं जाता. आनी तू केवळ आसता सांगताची भितर घेतील श्वास भायर येता म्हण समीत नंबीक ना देवा. तुगेल हरिनामाची एक केवलम एक हरिनामाची एक मुख्य आमकां मेळ्ळेले म्हणून सांगता श्रीकंठ शास्त्री. तसले आसतना
आम्ही काल काला पुजत्व फाल्ली करता परा करता म्हळ्यार कसलेची कोरूक जायना म्हणून ही काणयेन सांगता. अनेक अनेक काणी सांगता. एक तशींची एक दारी होक म्हळ्यार एक प्रयाणीक रान्ना वता आशिल्लो. रान्ना वता आसतना ताका एक भायलमश दिसता. एक दिगीची भायलमश कशी एक भयंकर भायलमश. ती भायलमश दिसतना ती हात अशी ह्या करून म्हाका उठोवन धरी म्हूण म्हणटा. तेन्ना तिका पळयतना ओ ही भयंकर भायलमशी हिक हांव फुटोवन धर जाल्यार हांव चटणी जावन वतलो. म्हाका नाका म्हणून मुखार वतके. मुखार वतना थंय रानांत पुरा पाल्लो आनी सकट फोंड एक फोंडान तो पाल्लो न्ही फोंड पुरा सकट ते कवर जावन आशिल्ले. तुमकां पता पुरा अशीच एक हस्ते दोरका जाल्यार अशी करताची. हस्तेक दोरका जाल्यार बायल हस्तेक ती गेल थ्रू दारले हस्ती त्या फोंडा भितर फोडची तशी करताची. तशी पाल्ल्यान तांणी कवर करून बस दवरताची. मागीर ती हस्ती त्या फोंडा भितर पडटाच. मागीर तिका पडटा आनी घाल अशी तिका पळगसिताची. तशीच हो पता आसतना थंय एक फोंड आसता त्या पाल्ले पुरा तण गिण पुरा आसता. ताका कळना. त्या फोंडा पडता म्हणटाना तो कसो करता एक वयर दुखून लांबचे एक रूटशी ताका धरून धरता. धरतना तो कसो जाता म्हळ्यार माती सकल पाय वयर जाता तागेले. माती सकल पाय वयर जातना सकल पळयतना कसो जातके व्हडले एक सरप आसके. सरप म्हळ्यार हेब्बाव म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां कसो म्हणटाचे आमचे गेल्यार हेब्बाव कसो म्हणटाचे आमचे गेल्यार उडगासे ना म्हाका अजगर हिंदीन सांगतात पळय. सो ते हेब्बाव आसके सकल पडली तर जाल्यार तो गिळ सोडता हेब्बाव. वयर वचचे म्हळ्यार वयर पुरा क्रूर प्राणी आसके रुखकार. अशाना पूरा क्रिमी कीट पुरस्क चपतास के ताका चपतास तो लमतास. वयर पळयता एक काळ विंदूर आनी एक ध विंदूर आसके. ते तो लांबचे आशिल्ले ते रुखाचे एक रूट आस ते कट करता आसके. काळ विंदूर आनी ध विंदूर. मागीर तेन्ना अशी तो माती सकल लांबता आसतना ताका वयर दुखून एक मोवा मोसा गुडा दुखून मोव तेगेले हांगा जेर पडता. तेन्ना ताका ओ कसो लायक मोव पडलो म्हणून अशें करून जीब हें करून लेवच्या पळयत के ओ कसो लायक कसल गोड मोव म्हणून ताका भारी खुशी जाता के. हो अपास आनी जो पडता की म्हणून भारी राखता के. अपास मोव पडता के. मोव पडतना ह्या लेवता के म्हळ्यार हें कसल म्हळ्यार हें कंपेर करूं गेल्यार कसल एक सांगता ही काणी म्हळ्यार तो हे मोव म्हळ्यार एक आमगेले इंद्रिय तृप्ती. आमकां ताजेन सूख मेळटा हाजेन सूख मेळटा म्हणून आमी लेखताची. ते अंधकूप म्हळ्यार एक तो फोंडा पडची कसो म्हळ्यार एक आत्माक एक शरीर मेळ्ळें ते एक अंधकूप. आमी लेखताची हे शरीर मेळ्ळां आमकां लायक शरीर मेळ्ळां आनी तूं गम्मत करया सूख भोग्या म्हणून लेखताची. आमी शरीर मेळ्ळें म्हण सांगता. अंधकूपा पडची कसो जाल्यार अंधकूप पडची म्हळ्यार हे शरिरा भितर जन्म येवचे एक आत्माक एक अंधकूप. ताजेन सूख ना. आमी सूख करताची एन्जॉय करता म्हळ्यार ते पट्टी मोव पडटा गोडू मोव मेळटा तशी सूख मेळटा म्हणून लेखता. ते एक आत्माक ती एक भालमशी दिसली पळय ती भालमशी कोण एक वृद्धाप्य कोणाक जाय
आमकां कोणाक वृद्धापी नाका, वृद्धापी ते पुटोवन धरचे म्हळ्यार नाका, वृद्धापी नाका म्हणून ते आत्मलेख आनी ते क्रूर हे क्रिमी कीट पुरा चपता असं म्हळ्यार आमगेले कष्ट कार्पण्य पुरा सकट आमकां चपता आसता. मागीर तो धव विंदूर आनी काळ विंदूर कसं म्हळ्यार एक दीस आनी रात्री आमगेले आनी ती दोरी कसं म्हळ्यार ती काल चक्र काल कट करता आसा ते दिवस होता रात्री एकच दिवस जाता वता जाता वता जाता वता जाता वता काल क्षय जाता वता काल रब्बना काल जाता वता. तशी क्रूर प्राणी म्हळ्यार आमगेले या प्लॅन करताचे आमी त्या करता हें करता त्या करता हें करता म्हण कसले जे काल क्षय जाता वता. तशी ह्या काणीन कसं न्ही म्हळ्यार आमी न्यू इयर सेलिब्रेशन करता, न्यू इयर रिझोल्युशन करता, न्यू इयर करता म्हळ्यार जावची वचीना. हें फालीं करता जानेवारी 1 नंतर करता तशें म्हळ्यार जायना. आमी न्यू इयर आंतू कसन करता म्हळ्यार एक सांगता आसा अवलोकन. न्यू इयरांत अवलोकन म्हळ्यार आमी ऑब्जर्वेशन करता. कसं ऑब्जर्वेशन करता म्हळ्यार म्हाका खंयची वायट आसा, मिगेलांतू कसले अवगुण आसा, कसं वायट आसा आनी हांव मिगेलांतू हांव कसं चेंज करता म्हळ्यार आमी इंट्रोस्पेक्ट ना ऑब्जर्वेशन आमी करता. आमी करता कसले हांव मिगेले जप समजता नावे हांव लेखता भगवद्गीता डेली वाचता म्हणून हांव डेली वाचिता नावे हांव भागवत वाजुका म्हण लेखता डेली हांव भागवत वाजुच्या जाता नावे हांव कसल करना म्हणले आमी अवलोकन इंट्रोस्पेक्शन ना ऑब्जर्वेशन मिगेल डेली ना म्हणून आलोचन करता. फर्स्ट न्यू इयरांत आमी कसं लेख करता ऑब्जर्वेशन करता आमगेल ना इंट्रोस्पेक्शन करता. आत्मावलोकन म्हणजे आमी खंय चूक करता हांव म्हाका कसं लाका सकाळी 4 घंटे उठाचें जायना मिगेलो जेव पिता समजायना या म्हळ्यार ऑब्जर्वेशन करता. तेन्ना नेक्स्ट स्टेप कसं म्हळ्यार मेडिटेशन ना ध्यान चिंतन करता. कसले कशी आतां हांव मिगेल समजायना जाल्यार हांव कसं करता ताका म्हाका 4 घंटे उठा जायना ना मिगेल जप व्हरता मिगेल जप व्हरता रात्र तनक मिगेल जप जायना 16 माला जप जायना. तस जाल्यार हांव ताका कशी मिगेल दिनचर्या कशी चेंज करता म्हणून आमी आलोचन करता. ना मिगेला अशी जावच्या कारण कसले मगेले भक्ता संग ना मिगेला म्हाका हांवें हे कशी करता हांव मिगेल खंयचे हांव चुकी करता आसा ताका आमी आलोचन करता. हे कशी हांव चेंज हाडयता खंय हांव चुकता आसा म्हळ्यार आमी मेडिटेशन करता. नेक्स्ट इम्प्लिमेंटेशन म्हळ्यार कशी आमी परिपालन करता. परिपालन कसं म्हळ्यार आता हांव खंयची चूक जाता आसा हांव ते कशी करता म्हळ्यार हांव ताजी वाट सोदुका कशी करता. सादारण आमी लोकल तरी जाल्यार म्हाका सुरेख आमगेले शिक्षा गुरू ಏನು माताजी जपा आयता म्हणून अशी निमगीता आशिल्लीची ना इताक तुमी सत्संगा एक दीस जाल्यार कसला सत्संगा येयली कसला तुका काय नजवे कसं तुगे समस्या अशी म्हणून एक निमगीता आशिल्लीची. तेन्ना आमकां एटलिस्ट आमगे शिक्षा गुरू निमगीता म्हळ्यार ते पुणे आमी जप करता आशिल्ली करेक्ट. आमगे शिक्षा गुरू निमगीता सकाळी मंगळारती येयली तरी जाल्यार कसला मंगळारती म्हणून मी वता आशिल्ली. तशी एक एन्क्वायरी करता आमकां एक एन्क्वायरी करता म्हळ्यार ते भैयाक पुणे आतां स्कुलांत टीचर होमवर्क करना
होम टीचर निमगे कामा टीचर बिस्टेता प्रोजेक्ट सबमिट करने जाल्यार टीचर बिस्टेता म्हणून चेडू आम्हाला फोर्सिबली प्रोजेक्ट करची की कोरसुचकी पुरस कडे एक भई असत ना भई असल्यारी तानी करेक्ट करून वताची चेडू तशी एक भई कोण एक भई म्हळ्यार मारता करत म्हण एक निमगीता एक मर्याद जाता यो तो निमगीत न्हय तशी पुणपुणी हांव करेक्ट करता म्हणले एक आमकां एक आसता तशी आमी इम्प्लिमेंटेशन तेन्ना आमी एक करताचे साधन कोणी एक निमगीता पदे पदे निमगीता आसा करता न्हू पुणे करया म्हणून आमी एक करताचे सांगताची कसं म्हळ्यार साधारण एक आमकां अभ्यास जेवका जाल्यार अभ्यास खंयचे एक अभ्यास जेवका जाल्यार आमी 21 days करता सांगताचे कसले एक वक्त 21 days आता अय्यप्पा जन पळय 40 days की व्रत करताची तशी करता रे मागीर तांकां एक अभ्यास येता ते करने जाल्यार तांकां मन हें येना तशी एक आमी एक टायम तरी केली तरी जाल्यार आमकां ते अभ्यास जाता आता चेडूवांक आमी स्कुला पेटयतात सुरेश चेडू स्कुला वचक मस्त रडताची हट करताची वचना म्हण आमी कशें जाले वत्ताय ना तांकां स्कुला पेटयता रडल्यार पेटयताची प्रत्ये पेटयताची तशी चेडू व्हड जाता तांकां स्कुला वच्चे थंय गेल्यार एक गंमत जाता थंय गेल्यार घरकड बसल्यार बोर अशें म्हणाले एक मना वचून तांणी स्कुला वचक अभ्यास जाता तशीच आमी सुरेख कोणाले वत्ताय की मन असून की मन ना की आमी जप करची की भगवतगीत वाजूची की ह्या पुरा आमी तरी केली तरी जाल्यार करता मन ना जाल्यार मन ना आमकां जाल्यार करता अशी अभ्यास येता की ते करना जाल्यार आमकां कशें की जाता कितकी जनाक अशी यो आज दिवस मस्त व्यर्थ जाले आज आमी कसले एक प्रवचन आयकनी अशी म्हणून हांव सकाळी 7:30 to 8:15 की हांव थोडे मुगेले एक्सरसाइज योगा आनी करता हांव करता तेन्ना हांवें आमगेले गुरु महाराजाले लेक्चर प्रति दिवस हांव आयकता म्हाका आयकना तरी जाल्यार 7:15 इतल्याक मायापुरा देखून दर्शनार्थी जाता देवाल दर्शन देवाल चंद अलंकारू देवाल एक दर्शन पळयन जाल्यार म्हाका जयना म्हण अभ्यास येवन गेला 7:10 7:15 म्हणटा दर्शनार्थी जाता पंचतत्व देवालय दाखयता दर्शन दाखयता राधा माधव दाखयता नरसिंह देवालय पुरा दर्शन दाखयता म्हाका ते पळोवपाचेची म्हण म्हाका ते अभ्यास जाला देवाल ते दर्शन करचे मागीर आमगेले गुरु महाराजाले हांवें लेक्चर आयकताची कशें जाल्यार हांव योगा करनाशें राबयना म्हण म्हाका अभ्यास जाला मुगेले म्हाका एक कुटा दुखी मुगेले पांया दुखी मुगेले पुरा पेन हांव मॅनेज करता म्हण जाल्यार हांव ते एक्सरसाइज योगा हांव करताचीच म्हळ्यार म्हाका कळना की ताजे निमित्त म्हाका एक फायदा म्हाका ताजे निमित्त एक म्हाका लायक जाता म्हूण कळना तशीच आम खंयचेय एक जप केले निमित्त म्हाका लायक जाता म्हणून केन्ना आमगेले मना वता तेन्ना आपापी आमी वॉलंटियरी कोणेय सांगता म्हणा वत्ताय करता म्हणना तेन्ना आपापीच आमी तें करताची हांव एक मुगेले एक एग्जाम्पल दिलेले तुमकां आशा पुरो आतां जप करता तुमकां जप करनाशी ना हे भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप हां तूं जॉइन जेवची की लॉगिन जेवची की हे आयकुचे आज भागवत पुराण कोंकणी हाजी क्लास आसा आमी आयकुका म्हणलें एक तडपड जाता पळय तेंची एक इंट्रस्ट तेंची इम्प्लिमेंटेशन तें आमकां येवका जाल्यार आमी सत्संग करता आतां आनीक टायम कितलो टायम तेणे हें करता आनीक 10-15 मिनिट्स प्रभू 8:30 आज समजलंच ते स्टार्ट जाता वेळ जालो न्हू ते कशी ते येना तुमकां गोत्ता तुम्ही सांगायचे माताजी पळय कसं पळय नो प्रॉब्लेम ओके एक काणी सांगता तशी कसं म्हळ्यार कृष्ण हांगा देखून हस्तिनापुरा देखून हे पुरा राजसूय याज्ञ आनी सकट जावन भितर धर्मराय राज्यभार सकट जातरी कृष्ण द्वारके वता द्वारके वतना
मस्तू समय नंतर द्वारका वचितान ते कितले काळ म्हळ्यार म्हाका गोत्ता ते समय नंतर वता तेन्ना कृष्ण तागेले शंख वाजित ते शंका शब्द ऐकल सता द्वारकावासी जनाक इतले संतोष जात की आमगेल कृष्ण आयलो म्हणून त्यांनी पुरा माळे वयले बिल्डिंग जाना आशिल्ले माळेर दोखून देऊन येतात की थोडे माळेर राबून पळयतात की खंय कृष्ण आयलो म्हणून त्यांनी कृष्णाल नाशी तांकां कृष्णाल दर्शन नाशी त्यांनी तितले विरह वेदनेंत तांणी तितले दुख्खार आशिल्ले कृष्णाल एक शंका शब्द आयकस तांकां तितले खुश जातले तेंची कृष्णाल शत्रू जनाक कृष्ण आयलो म्हणसर भंय जाता हो कृष्ण आयलो आता आमकां कसले पूण डेंजर शिलेची म्हणून तशी ह्या भक्त जनाक द्वारकावासी पुरा कृष्णाल वटू लीले करू आईल जन पुरा तांकां एक भारी खुश जाता तांणी पुरा कृष्णाल स्वागत करच्याक पुरा फूल के पुष्पा माळ के तागेले रंगोली घालची की ताणे येवचे वाटेर पुरा फूल घालची की पुरा सकड करता की जन तेन्ना कृष्ण तांगेल ते कडेन एक हास्तके ते पळयाची केन्ना एक फिल्म स्टार आयिल्लो म्हणले ओ फिल्म स्टार मिगेल तेकड पळोवन हासलो म्हणसर एक कसो की व्हडली म्हणून लेखताचे आमी तशी तेन्ना ते द्वारकावासी जनाक या कृष्णान एक तांगेल तेकड पळयले म्हणसर तांकां एक इतले आनंद के कृष्णान म्हाका पळयले निजांत पळय द्वारका तू कृष्णान मथुरा जरासंधाले भैयान जरासंधाले लुटीन पुरा यादवाक कष्ट जाता म्हणून द्वारका नगर निर्माण करून एक दिवस भितर तांकां निद्दल जना पुरो सकड द्वारका तो शिफ्ट करून आसता म्हणल्यार कसं सांगितलं द्वारका तो प्रत्येक सृष्टी प्रत्येक कृष्णाने केलेले कृष्णाने शक्तीने फूल वस्तू फल पूरा सगळं कृष्णा शक्तीने जाल्लेले पूरा वस्तू तसंच ना त्या कृष्णा शक्तीने कृष्णाले शक्तीने जाल्लेले फूल फल पूरा सकड देवाक तांणी अर्पण करता कृष्णाक संतोष ताणी दिल्लेलेची देवाक तांणी अर्पण करताची ताजी मागशी आशिल्ली एक तांगेली प्रीती ते पळोवन कृष्णाक भारी संतोष तांकां तशीची तांगेले तेकड पळोवन तांणी कितले सरेंडर केला की तांगेले कितले भक्ती प्रकार तांकां तितले आनंद जाता तेन्ना तांणी स्तुती करताची कृष्णाक कसले स्तुती करताची म्हळ्यार कृष्णा तूची आमगेला आनू तूची आम्मा तूची बंधू तू नाशी आमकां खुशी जन आमकां आमगेले दिवस एक क्षण समिता कोटी युगशी दिसता आमकां तू ना जाल्यार एक क्षण तुमकां गोतशे पुरो गोपी जन तांणी इतले विरह आसताच की दोळ्या पाती अश कोण आमकां कळना आमी दोळ्या पाती धांगचे ओपन करचे ते तितले क्षण समिताची तांणी कृष्णा पळयना अशी तांकां राबू जायना म्हणून सांगताची गोपीजन तशीची द्वारकावास सांगताची कृष्णा तू ना जाल्यार आमकां एक क्षण समित आमकां वांचू जायना कृष्णा ब्रह्म शिव सनत कुमार पूरा इंद्र चंद्र पूरा सगळे तुगेले पूजन करताची तुगेले स्तुती करताची कृष्णा तुजी आमकां प्रीती जालोलो तुजी आदिदेव तुजी परम पुरुष अशी म्हणून कृष्णाक तांणी प्रार्थना करताची सांगताची कृष्णा आता एक सूर्य ना जाल्यार ना एक उजवाड ना कसले काळोख म्हणले त्या खंयचे लाईट ना एक दिवू ना कसली ना तेन्ना दोळ्यान आमकां कसले दिसता की दोळ आसून दोळ अशें पळयले काळका कसले दिसता कसले दिसना दोळ असल्यार व्यर्थ उजवाड असला मात आमकां पुरा सकड दिसता तशीच कृष्णा तू असल्यार मात आमगेले दोळे ना जाल्यार आमकां
आमगे दोळे कुरडू म्हळ्यार आमकां कसले आनंद ना तू दिसल्यार मात आमकां आनंद म्हळ्यार तशें सांगताची दोळ आसूनच आमी कसन पळयल्यार व्यर्थ तुगेल मुख कमला दर्शन तुगेले दर्शन पळयल्यार आमगे दोळे सार्थक म्हणून कृष्णाक तांणी प्रार्थना करताची हे आमगेली मना येवका कशे द्वारका वासी जन कृष्णाल खातीर तितले प्रार्थना करताची आमकां आमी तशीच आमगेल मना येवका कृष्णाल वयर भक्ती कृष्णाल वयर प्रेम आतां आमी लेगीत आमकां कांय कृष्ण कशें दिसता आमी तितले आमकां कृष्ण कांय दिसना म्हणून आमी सांगच्या पुरोच कृष्णा पळोवप तितले म्हणटा आमकां भक्ती आसल्या आमी तितले पवित्र आसल्या आमकां तिचो दर्शन जायना आमी सांगताची आमगेल मना येता जाल्यार एक आमकां हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र नामाक आनी कृष्णाक विंगड ना सो ते हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे म्हणटा आसता एक सूर काल वेस्ट करना अशी ते हरे कृष्ण महामंत्र तेन्ना आमकां कृष्णाले सानिध्य आपापी आमगे हृदयांत आमकां मना कळटा आता आनी नेक्स्ट भागवत भगवद्गीता हे हाजे कथन पाठाय आता कृष्णाले मत्स्य रूप गेल्यार मत्स्यावतार कृष्णाले कूर्म रूप घेतल्यार कूर्मावतार कृष्णाले अर्ध सिंह अर्ध मानव नरसिंह अवतार तशीच कृष्णाले पुस्तक रूप अवतारू ते शब्द रूप अवतारू भागवत ते कृष्णालेची एक कहाणी कृष्णाले भागवत सनातन गोस्वामी तो ते भागवत हाता दोन तो स्वतः कृष्ण म्हणून ताका भागवताक प्रीती करता असता सनातन गोस्वामी तितले भागवतूची म्हाका देव म्हणून ताका तशे भागवताक पूजन करताशे ते शब्द रूप ते भागवत ग्रंथ वाचुका ऐकुका हे चुक्कनाशी आमी वाजुया या न्यू इयरान तो चुक्कनाशी आमी भागवत पठन करूया भगवद्गीता वाजुया ऐकुया भगवद्गीता वाजुया म्हणले आमी या न्यू इयरान तो आमी रेजोल्यूशन या निर्णय कोरेत ते कोरेत वयता तशी हांव सांगलां म्हणजे कोण करना की नेक्स्ट प्रचार करचे प्रचार म्हळ्यार आमी काही कोणाक रोडार वताल्यांक तशें सांगता म्हणना आमगेले प्रीती पात्र जन आशिल्ले जन कोणाक तुमी एक हरे कृष्ण महामंत्र तांकां मोगान प्रितीन तूं कसले हांव ललिता सहस्रनाम करता विष्णू सहस्रनाम करता तें करता हें करता म्हणून परत सांगता असो एक राउंड जप कर पळय मिगल उठ हांव तुगेले घर कडेन येता हांव एक रोट आमी ओट्टू एक राउंड जप करुया म्हणून अशें प्रितीन तरी सांगयता जाल्यार तिवय एक तांणी एक राउंड जप करताचे त्या रेजोल्यूशन करीत की त्या निर्णय करीत की आमी 9 वर्सांत जप करचे भगवद्गीता भागवत वाजूचे प्रचार करचे प्रचार आमकां हें मेळ्ळेले हे भागवत पुराण कोंकणी थ्रू भगवद्गीता सुबोधिनी कार्यक्रम मेळटा आसा या हाजे लिंक तुमी आयकुयाचे तुमी आयकुचे हांव पयरे वैकुंठ एकादशी दिवस हांगा मंगळुरा डोंगरकेरी गेलेले बुक डिस्ट्रिब्युशन करूंक तेन्ना भगवद्गीता म्हणटा सांगताची आमगेले आसा भगवद्गीता आमगेले 4 आसा 3 आसा अशें म्हणून म्हणटा आशिल्ले तेन्ना हांव सांगलें पळय आमगेले भागवत पुराण कोंकणी चॅनल आसा तुमगेले नंबर दियाची हांव तुमकां लिंक पेटयता संडेक एक दीनानाथ प्रभू म्हणले कन्नडान भगवद्गीता क्लासात इंट्रोडक्शन चलता आसा तुमी जॉइन जाता म्हणून अशें हांवें थोडे जणाले नंबर घेतले इंटरेस्टेड तसले प्रचार करीत की आमी आमगेले भागवत पुराण कोंकणी हांव आस्पत्रेंत इवन
वारा 3 दिवस KMC आस्पत्रे वता तेन्ना ते कोणी आमचे गेले म्हणल्यार तांगेलो नंबर घेवन तुम्ही भागवत पुराण कोंकणी म्हळ्यार एक चॅनल आसा तुम्ही ते भगवद्गीता जी परस्पर सांगताची म्हणून तांकां एक प्रचार पळय आमी प्रयत्न करचे जॉईन जाता की ना प्रयत्न तांकां एटलिस्ट ते आस म्हणून पुढे ते कळ्ळो म्हणून हांव म्हगेले जाता तितले हांव एक प्रयत्न हांव करता आसता तशी करीत आमी प्रचार म्हळ्यार अशी करीत तेन्ना हे निर्णय घेवेत की आमी घेवचे जत्न सगळ्यांक आमी हे प्रचार करचे सगळ्या करीत काणी आयकुचे कृष्णाले आता सत्यस्वरूप माताजीले हांगा मंगळूरा देखून मस्त सगळं प्रभुपादाले बुक्स रिडींग आयोजन करता असत क्विज करता असत पयरे राजविद्या बुक जाले कृष्णा बुक रिडींग जाले मागीर आनी आता नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक आपासात रिडींग जाता असल रिडींग बुकांत जॉईन जावेत की आमी तसल निर्णय घेवेत की त्या रिडींग करचे तशी पुणी एक फोर्सिबली रिडींग करून ते क्विज अटेंड करचे तसल एक निर्णय करीत आमी असल एक रिझोल्युशन करीत सो हांव फर्स्ट हांव सांगला म्हणजे देवा लागीं कशी प्रार्थना करता म्हणून हांव सांगिल्लें देवा केन्नाय तुगेले चरणारी मन आसतशी म्हाका केन्नाय तूं मन दी देवा केन्नाय हे हरे कृष्ण महामंत्र खंयची जन्म जन्मांत तुगेले हे मंत्र म्हाका विसरतशी करूं नाका केन्नाय हांव तुगेले हे ध्यान तुगेले जप करता तशी केन्नाय देवा तूं मन दी म्हणून आमी प्रार्थना करीत 9 वर्स म्हूण न्ही डेली प्रतिनित्य आमी देवाक हे प्रार्थना करीत प्रार्थना करून आमी एक आमगेल घर कडेन आमी एक मादरी म्हळ्यार आनी कसं म्हळ्यार आनी मादरी जेवका आमगेल हांव उठोवचें हांव खावचें हांव बसचें ताजेनच आमी प्रचार करीत प्रचार म्हळ्यार तोंडान सांगून प्रचार करता म्हणना कशी म्हळ्यार आमी इंटरनल चेंजेस कशी हाडका म्हळ्यार विनयते ह्युमिलिटी विनय जावन चंद मोगान उरलचें रितीन उरलचें हें ताजेन आमी प्रचार करीत ह्युमिलिटी हाडून नेक्स्ट कृतज्ञ म्हळ्यार खंयची एक आमकां सान सहाय मेळ्ळो कसं एक आमकां मेळ्ळें ताका एक हांव देवाल दयेन मेळ्ळें ताण दिलें तागेल थ्रू मेळ्ळें आमकां म्हळ्यार एक केन्नाय विसरनाशी कृतज्ञ जावचे अशें हे एक इंटरनल चेंजेस हाडटा मागीर शरणागती म्हळ्यार कसं न्ही हांव करचें न्ही हें कसलें पुरा ताणें हांव एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र एक हांव मिडियम मात्र हांव करचें न्ही हे देवा हे पुरा तुवें करून घेवचें म्हणलें ते थिंकिंग शरणागती हांव करचें न्ही पुरा तूं हांव एक इन्स्ट्रुमेंट मात म्हणून म्हणलें हें तशी इंटरनल चेंजेस आमी हाडच्याक 9 वर्स जाय 9 वर्स जावका म्हणून आमी केन्नाय हे प्रयत्न मोर तनक आम चलताच का हे विनयते कृतज्ञते शरणागती हे ग्रॅटिट्यूड हे पुरा आमी मोर तनक चलता आसतना 9 वर्स जावका म्हणून मागीर श्रवण पठन एकादशी व्रत एकादशी करचे मागीर सेव करची जाल तितले बशील कडेन कांय खंयची जाय जाल्यार खंयची एक सानस म्हणटा सेव करचे काय जाय जाल्यार वाट कोण पुणे देवा दीत तशें मिगेल आनमा आमगेल कारकळा आसतना वेंकटरमण देवस्थानाक मिगेल आनमाक चमकुचे जाय नाशिल्ले घरकड बेसून वाट करून दीत तशें मिगेल आनमानी आंबानी पुरा देवाक सानाची सेवा करून दीत तशें
तसे आमकंची जाते की ते सान सेव करचे देवाक सेव करून आम्ही या न्यू इयरांतू असल रेझोल्यूशन करीत की असल निर्णय रेझोल्यूशन म्हळ्यार निर्णय एकादशी व्रतांत एकादशी दिवस आम्ही जालतीतले देवाले विषया ಬಗ್ಗೆ आलोचन करून देवाल जप की देवाल बुक वाजत की 24 घंटे तो कशी कितले घंटे आम्ही एकादशी दिवस देवाले सानिध्य देवाले लागी आम्ही आसची म्हणून आलोचन करून एकादशी पालन करचे निर्णय ताका न्यू इयर जाव का म्हणून ना न्यू इयर रेझोल्यूशन जाव का म्हणा जाल्यार सपोज आम्ही हे हांतू आणखी इम्प्रूवमेंट हाडका म्हणून तरी जाल्यार आम्ही आलोचन करेत श्रवण पठन जप एकादशी व्रत सेवा प्रचार हांतू इम्प्रूवमेंट हाडचेक आम्ही निर्णय घेवेत हरे कृष्णा दैट्स ऑल प्रभुजी थैंक यू श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मथुरा माताजी की जय शील प्रपाद की जय जय माताजी तुम्ही इतले एक सान नोटीस आणतो कितले चंद कितले विषय पुरा कलेक्ट करून सांगली म्हळ्यारी तुम्ही ते लास्टाक सांगेल कशा पोर्शन असते आमगेले लईफच आमगेले मेसेज जाऊ का आम्ही वापस एक मेसेज देऊ का म्हणून कोणाके आम्ही कशा असा म्हणून पळेल त्या सगळ्या ते आमगे लईफची प्रीचिंग आम्ही कोणाके प्रीचिंग कोर का म्हणून वापस वचून सांगून त्या तुम्ही सांगितले करेक्ट तुम्ही त्या प्रकारच तो तुम्ही वापस सांगू का म्हणून हरे कृष्ण माताजी कोणाके कसले क्वेश्चन्स असले कसले कमेंट्स असले की कोणी कसले ऍड कर असले ऍड कर येत हरे कृष्ण अनेक पॉइंट म्हाका सोडून गेलेले दान करता दान करचे एक भक्तीचे अंग तू कसं दान करता तेवे एक हे हांव सांगता हांव कसं करता असं म्हणून हांगा मंगळूरा कुडपू देवस्थानाक वता असं हांव आमकां बन्स हॉस्टेल सर्कलांतू आसा हांगाची म्हाका लागींची बस मेळटा 15 रुपये टिकेट मागीर आपास येतना 15 रुपये टिकेट 30 रुपये भितर हांव देवस्थाना वता म्हाका भारी खुशी म्हाका कसं लागता म्हळ्यार हांव टू एंड फ्रो एक राशी ऑटो करचेचे टॅक्सी करचेचे हे सकट म्हाका नज तेच हांव दुड्डू देवाले हुंडींत घालतना म्हाका आनी खुशी जाता सो म्हाका हांव उण मी गेले सुखाक हांव खर्चू न्हू हांव चड देवाले डब्बेंत दुड्ड घालता म्हणटा म्हाका भारी खुशी जाता सो बाय दॅट कॅन हांव थोडेपण मी गेले कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हणून म्हळेले म्हाका खुशी जाता सो तशेपणी कसलेपणी थोडे दान करता आमी आमगेले कसं एक सूख म्हळ्यार हांव एन्जॉय ह्या कॉम्फर्ट्स की त्या पुरा चिके उण करून थोडे चिके कष्ट काडून देवाले थंय देवस्थानाक दान दिवचे तेव्हा एक आमी केल्यार 9 वर्सां असल एक दान करचे आमी केन्नाय चान्स मेळटा करच्याक आमी केन्नाय आमी प्रयत्न करता ते एक विसरून गेले पॉइंट सो दानय करता आमी केन्नाय हरे कृष्ण माताजी खंयचेर एक लायक काम करूंक न्यू इयर जावका म्हणना खंयचे एक दीस पळोवका म्हणना म्हणून एक पद आसा ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ म्हणून एक पद आसा पुरंदरदासान बरयलेले ते आमी उडगास दवरली म्हणून जाल्यार एक चांग काम करूंक खंयचेय न्यू इयर रिझोल्यूशन न्यू इयर जावो मुहूर्त जावो कसले जावका म्हणना केद्दे सोड करेत हरे कृष्ण कोणाले कसले क्वेश्चन आसले कोणाले कसले क्वेश्चन ना म्हणून जाल्यार आमी नरसिंह आरती सांगून आयचे सेशन एंड करूया नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपो
परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा रहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथा मधुकशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिलोका जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय शिल प्रभुपाद की जय भक्ति विघ्नविनाश सर्व विघ्नविनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण